म्हादैच्या जागृताये खातीर विरोधी पक्ष बिगर सरकारी संघटना तशेंच कार्यकर्त्यांनी सांखळे आयोजीत केल्ले जाहीर सभेची परवानगी सांखळी पालिकेन रद्द केल्या। ही सभा 16 जानेवारीक सांजे जावपाची आशिल्ली। सोमारच्या सप्तकी बाजाराचे कारण दिवन परवानगी रद्द केल्ल्याची नोटीस सांखळेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी जारी केल्या। हो विचार स्वातंत्र्याचेर घालो आशिल्ल्याची टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आपाचो बाणावलीचो आमदार वेन्झी वेगस, गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, हळदोणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरा हाणें टिका केल्या। It is very clear that the government has got scared, and I am very confident that the government has pressurized the chief officer to cancel this permission for the meeting. आम्ही फकत 7 जाण opposition आसात. तुम्ही 33 of you in the ruling. Why are you getting scared? Is the government wanting to run away and not face public or even the MLAs? What kind of message is the government giving? हांवें परत सांगला आनी एक पाटी सांगला तेन्ना आनी रिपीट करता, BJP does not like dissent, whether it is in Delhi or whether it is in Goa or any part of India, and they want to silence the voice of the opposition. Mhadei's movement slowly वाडटलो. Mhadei is the lifeline of Goa. If Mhadei is finished, Goa is finished.